खूप दीस आमी ह्या वाठारांत जे काम करताले सो आमी हे स्पॉट करून दवरलेले चिकन आउटलेट्स जे आसा ते दिसूनच ते अनहायजिनीक आसलेले. सो आयज आमी वचून तांचेर एक्शन घेतलेलें आसा आनी जे हे आउटलेट्स आसा दे वर ऑपरेटींग विदाउट FDA परमिशन आनी अनहायजिनीक आसलेल्या कारणान तांकां आमी बंद केल्या आनी तांचे जे कितें मीट आयटम आसलेले तेवूय तांणी स्वता डिस्ट्रॉय केल्या. तशेंच ती कारवाई करतना आमकां एक ही पेप्सी मेवली. सो हाजे वयर तुमकां आमचो राजाराम पाटीलांनी म्हायती दितलो कितें हातून इश्यूज आसा ते. कितली चिकनाची शॉपां कितली हे जाली? 3 बंद केल्या आमी. 3 जे आउटलेट्स लायनीन आसलेले ते बंद केल्या फॉर बींग अनहायजिनीक कंडिशन. आनी आमी हे म्युन्सिपालिटीकूय बरयतले की तांचो जो वेस्ट डिस्पोजल आसा तोय मेथॉडिकली जायना. सो म्युन्सिपालिटीक इंटिमेट करतले आनी तांचे कडेन मागतले की हांचेर एक्शन घेवचें म्हणून. जेन्ना तो ड्रायव्ह चालू आशिल्लो आमकां एक गाडी मेळ्ळी, इंटरसेप्ट केलें. तातूंत आमकां कळून चुकलें की ही सेलिंग दीस पेप्सी आनी तो महाराष्ट्रांतल्यान खंयच्यान तरी हाडटा. ताका जर बरयल्लें आसा मॅन्युफॅक्चरींग डेट ताचेर कांयच ना. तें 0 डिग्री टेम्परेचर ताणें मेनटेन करूं जाय. ताजें सगळें कांय पायमल्ली केल्ली आसा आनी तसोच तो व्हरून विकता आनी हाजो जो भुरगीं खातात म्हूण ताका आमी घट धरलो आनी ताका आमी ताजे जेन्ना पळय ताच्या घरा कडेन जेन्ना पावले तेन्ना कळून चुकलें. जवळ जवळ 250 बॉक्सां ही पेप्सी आसा. 250 बॉक्सां एका हातून जवळ जवळ एक 200 सुमार पेप्सी विकता आनी तो अश्योच ताणें हाडून ताणें अशेंच त्या जाग्यार दवरलें इनसॅनिटेशन कंडिशन की ताका ताणें टेम्परेचर मेनटेन करूं ना कांय ना. ताच्याच बरोबर हें विकपाकय ताजे कडेन स्वता लायसन ना. सो त्या मजगतीन आमी आतां हें सगळो सीज केल्लो आसा. म्युन्सिपालिटीची गाडी येतली तातूंत आमी ताणें स्वता अंडरटेकींग दिल्लें आसा की आमी हें डिस्ट्रॉय करता म्हणून. सो जितलोय माल जो आसा पेप्सीचो आसा पळय तो तितलो व्हरतले आनी कोचेली तांचे जो प्लांट आसा थंय व्हरून डिस्ट्रॉय करतले. कितलो माल आसा तो? जवळ जवळ 250 बॉक्सां आसा आनी एका बॉक्सान जवळ जवळ 300 सुमार पेप्सीचें हें आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.